चोरुया देवा दर्शन घेऊ जेरुसालेमच्या पावलांवर मारू वाटू चोरुया देवा दर्शन घेऊ जेरुसालेमच्या जेरुसालेमच्या देवा वस्तीचे Jerusalemच्या देवा वस्तीचे ताकाचमी तुवें मेळून वचपाचे पावलांवर मारू वाटू चोरुया देवा दर्शन घेऊ जेरुसालेमच्या पावलांवर मारू वाटू चोरुया देवा दर्शन घेऊ जेरुसालेमच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मुगळ भाव भयणीनो आमी जाणा जेजू म्हणटा आपूण बरो गवळी पूण केन्ना केन्ना ह्याच बऱ्या गवळ्याची आमी बरी शेळी जावंक नात ताका आयकोंक ना ताका ताचे प्रमाणे चलूंक ना केद भाशेन ह्या मिसांत मागुया आमच्याच पासत केद भाशेन ह्या बऱ्या गवळ्याचे आमी बरे शेळी जावं बरे शीस जावं आनी आमच्या पातकांक केद भाशेन ह्या वेळार आमी ओळखून घेवन देवाचे बोगसणे आमी आमकां ह्या मिसाच्या बुलदानान मागुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध हे पासत भाग्यवन सुदान सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. चोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. हे भाशेन आयच्या मिसान आमी मागुया मारियानो फेर्नांडीसाच्या आत्म्या पासत तशेंच ह्याच मिसाच्या बुलदानान आमची मागणी आमची इंतेंसांवां ह्या जेजूक आमी ह्या मिसाच्या बुलदानान भेटुया. सर्वेस्परा देवा तुजो मोग कोत्तल्यांक दिसोन आसलोली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय सोर वस्तूंनी आनी सोर वस्तू वन ओदीक आमी तुजो मोग कोरच्याक आमची काळजां तुज्या मोगाच्या ओत्रेकांनी भर आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो जावं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. एजिकियल प्रोवेदेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर अशें म्हाका पावलें. मनशेच्या पुता इस्रायेलाच्या गोवल्या विरुद्ध संदेश दिवन तांकां सांग गोवळेनो सर्वेस्पर अशें सांगता आपणाचेंच पोट भरतात ते इस्रायेलाचे गोवळेचें कोटा गोवळ्यांनी आपआपल्या हिंडांक चोरवाक व्हरूंक जाय पूण ताचें दूद पिवन तुमचें पोट तुमी भरलें ताचे लोवेचें तुमी नेसवण केली. टुणटुणीत आसलोले त्या शेळयांक
तुमी मारल्यो, पूण हिंडाक तुमी चोरवाक व्हरूंक ना. ओसोक्त शेल्यांक तुमी गोट करूंक नात. पिडेस्त जालोलेंचो तुमी परामोस करूंक ना. गाय जालेलेंचे गाय तुमी बांदूंक नात. वाट चुकलोलेंक तुमी परती हाडूंक ना. सांडलोलेंक तुमी सोडूंक नात. परतेंच जाल्यार दारुणायेन आनी जबरदस्तेन तुमी तांकां राखल्यो. गोवली ना जावन हेवेशीं तेवेशीं त्यो सांपडल्यो आनी रानवट मोनजातीच्या घासाक सांपडल्यो. म्हजो हिंड हेवटेन तेवटेन शिंपडला आनी पर्वताचेर आनी उंच दोंगराचेर पयस पयस भोंवता. म्हजो हिंड आख्खे देसान चोळी मोळी शिंपडला. कोणूच ताची पर्वा करिना. कोण ताका सोदूंक वचना. बरें तर गोवल्यांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पर. म्हज्या हिंडाक लुटलो आनी गोवली ना जावन तो रानवट मोनजातीच्या कान जावंक पावला. देखून म्हज्या गोवल्यांनी म्हज्या हिंडाची पर्वा करूंक ना. देखून म्हज्या हिंडाक चोरवाक व्हरचे सुवातेर म्हज्या गोवल्यांनी आपलेंच पोट भरलें. देखून गोवल्यांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हज्या गोवल्यांचो हांव आतां हिशोब घेवंक वेता. ताचे कडचो हांव म्हजो हिंड परतून कान घेतां आनी तांकां हांव तो चोरवाक व्हरूंक दिवचो ना. हे परी आपलेंच पोट भरपाचें काम गोवली आनीक करचे नात. ताचे तोंडांतलो हांव म्हज्या हिंडाक सोडयतलो. त्यो आनीक ताच्या फासाक सांपडच्यो नात. कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता, हांवूच म्हज्या शेळयांचो परामोस करतलो आनी तांकां राखतलो. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जातलो, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवो ना. तुय म्हाका विसवतूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय. तुज म्हज्या आत्मेक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गार म्हाका चलयताय. जबाब. कालोखांत कोड्यान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजीशी सोदां तूं उबो. सांगाती दांडे कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. अजब जावन दुस्मान पळयता. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. भलेपण करपा दिसा दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली देवदानां तुज्या मोगाची. जबाब. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. अचीत गोर म्हज्या देवाचें. हेच तिकान म्हज्या काळजाचें. जबाब. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. देवाचे उतर जिवे आनी सुरसुरीत. ते काळजाचे ओद्रेक आनी चिंतना पारखिता. Hallelujah.
विस्पू तुमची सवे आसो आनी तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोवया. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. सुर्गीचे राज अशें एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकांच्या मोळ्यान काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावऱ्याड्या लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोळ्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिंट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मोळ्यान वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनी एक पावट भायर सरलो आनी आनीक कितलेच बेश्टे उबे आसुल्ले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक नात देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुकदमाक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाण्या तावन सुरू करून पयल्यांक पर्यंत दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक उदीक मेळटलें म्हूण समजलें, पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तासभर काम केलां आनी आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणीत घेतलोलें आमकां आनी तांकां तुवें एक सारकें केलें. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय? तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशें ह्या निमाण्याकूय दिवंक म्हाका खुशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो, वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हेच परी निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं ती निमाणी जातली. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, पयले वाचप आमी आयकता इजेकिएल ह्या प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें. मिसाचे सुरवातेक तांग हांवें म्हणलेलें की जेजू बरो गवळी म्हणून, आनी आमी ताची शेळी, फूल टायम शेळी, बरी शेळी आमी आमकांच विचार करूंक गरज. आनी आयज शुभ वर्तमानान पळयता ह्याच आपल्या शेळ्यांक राखूंक सांबाळूंक देवान प्रवादी तशेंच राजांकूय विचून काडलेले. प्रवादी तशेंच राजांक. आनी एक राजाचें काम कितें काय न्हू, आमी जायत्या राज्याची नांवां जाणा न्हू. वी नो नेम्स ऑफ सो मेनी किंग्स. एक राजा आपले पुरजा कशी ताणें चलोवंक जाय काय न्हू. ही सपोज टू टेक केअर ऑफ देम, गायड देम, तांकां आदार दिवंक जाय. तशेंच आमची सरकार कोणा पासत न्हू, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, वीथ द पीपल न्हू. अशी सगळी पॉलिटिकल सायन्सान आमी शिकल्यात. आनी जेन्ना हेच सरकार आनी हेच राजा जे आहा आपल्या प्रजेचें बरेंपण करूंक विसरता न्हू, आमी पळयता देव आपली सुवात घेता. गॉड वॉन्ट्स टू टेक केअर ऑफ हीज पीपल. आनी ह्या राजांचेर आयज आमी पळयता तो तांकां म्हणटा, तुमी तुमच्या शेळ्यांक तांची कुयदाद घेवच्या परस तुमी तांचें सगळें आहा तें हाल्लां न्हू. यू हॅव टेकन देयर क्लोथींग, यू हॅव टेकन जे बरे तुणतुणीत आहा तांचें मांस काबार खालां म्हणून न्हू. तर आमी पळयता एक राजाचें एक्चुअली काम आपल्या प्रजेक सांबाळपाक न्हय आपल्या प्रजेक त्रास दिवपाक. भाव भयणीनो, आमकांय जायतेच फुडारीपणान आमी भितर सरल्यात न्हू. वी ऑल्सो आर लिडर्स इन सो मेनी वेज. आमच्याच फॅमिलीक न्हू, आमच्या फॅमिलीन कसले फुडारी जाल्यात काय आमी न्हू.
वन हू लीड्स, वन हू इन्स्पायर्स, प्रेरणा दिता, तांकां आदार दिता, फामिलीक वो सांडून वेता. पूण देवाक पळोवया एक बरो गवळी कशे भाशेन तो आपल्या पोरसांक राखूंक सोदता, सांबाळूंक सोदता, आनी ताचें मन आमचेरूच आहा. देवाचें मन आनी कोणाचेर आसतलें काय? ताचें मन सदांच आमी ताच्या शेळ्यांचेर आहा. आनी आयज आमी पळयता तें शुभ वर्तमानांत न्हू, एक भाटकार सकाळीं उठोन न्हू, भाटकार सरप्रायजिंगली भाटकारान एक्चुअली बरे भाशेन न्हिदोंक गरज न्हू, दुसऱ्यांनी ताची सेवा करूंक गरज. हो भाटकार आयज आपूण उठोन मानायांक सोदता न्हू. पेपराचेर एडवर्टिजमेंट पळयता न्हू, हो कामदार जाय, असलो कामदार जाय, तसलो कामदार जाय, आनी त्या कामदाराक न्हू भाटकाराशी येवन आपली सीवी दाखोवंक पडटा. पूण ह्याच देवाक पळोवया जो रावना, पूण तो तुजे आनी म्हजे कडेन सदांच येता. खूंय येता काय? मिसाच्या बलिदाना वरवीं न्हू. मिसाच्या बलिदानान सदां सेलेब्रेट करता न्हू, फकत एकूच दीस सेलेब्रेट करिना. वीच डे? पवित्र सणवारा दिसा सदां सेलेब्रेशन. कित्याक काय? कित्याक जेजू खरेंच तुज्या आनी म्हज्या जिवितान जें रिकामी आहा तें तो पोट भरूंक सोदता न्हू. वी आर ऑलवेज हंग्री. आमी सदांच उपाशी ह्या जेजूशी येवंक जाय. आनी आयज आमी पळयता तो मानायांक सोदता, आख्खो दीस सोदता, 9 न्हू, 12, 3, 5, आनी सगल्यांचो दिसवडो जें ताणें भासयलेलें तो तांकां दिता, फावो तें पुरी दिता. तशेंच सुर्गीच्या राज्यांत आयज जेजू नॉर्मल टर्म्सान उलयना न्हू. एक मानायक न्हू खंयचे तरी पंचायतान म्हणलेलें, एका दादल्यांक जर तर ते काम करतात 800 रुपया, आनी जर तर बायलांक काम करता जाल्यार 600 रुपया दिसवडो, आनी जर तर हाफ डे केल्यार आमी हाफ डे काटींग करतात न्हू. पूण सुर्गीच्या राज्यांत तशें दिसवडो पळोवंक फावना न्हू. सगल्यांक एकूच समान मेळटा. वी आर नॉट पेड वीथ मनी. फायनल रिवॉर्ड इज जिजस क्रायस्ट न्हू. आमचें निमाणेपणे मजुरी आहा तें जेजू क्रिस्त. आयज ह्याच मिसान आमी हांगासर आयल्या केच भाशेन न्हू. इट इज बेटर टू रेकग्नायज की आमी कोणा पासत वावुरतात काय म्हणून. वी आर हायर्ड लेबरर्स, आनी आमी काम करता आमचें न्हय पूण जेजू क्रिस्ताचें. आनी वी आर नॉट परमनंट वर्कर्स ऑर परमनंट पीपल ओवर हियर ऑन अर्थ न्हू. वी आर देर फॉर अ शॉर्ट टायम, पूण देवाच्या वावराक आमच्या जिविता वरवीं ही संदी तुका आनी म्हाका मेळ्ळ्या. आयज ह्याच मिसान मागुया ह्याच बऱ्या शेळ्याचे आमी बरी शेळी जावं, आनी आमचेय अंडर जे आमी खूंय फुडारीपण चलयता ह्या जेजूच्या भाशेन फुडारीपण चलोवंक, आपल्या शेळ्यांक राखूंक, न्हय तांकां खावूंक, आनी आमकां आपयल्यात म्हूण सदांच मानून घेवंक. वी आर ऑलवेज कॉल्ड. असो एकूय वेळ ना की देव तुका आनी म्हाका आपयना, पूण हांवें ह्या आपोवण्यांक आयकोंक जाय. कित्याक आमी जाणा शेळी शिपडटा ह्या संवसारान हुंयसर खावपाक वेतात. तशें जावचें न्हय. ह्याच मिसाच्या बलिदान तो तुजें आनी म्हजें खरें खाण, खरें पिवण जावन येता. मागुया ह्याच जेजूक शिवून आमी ह्याच जेजूक संवसाराक दिल्या पुरो म्हूण हीच कृपा ह्या मिसान आमी मागुया. C23.
सदांच तुका भेटे ओरपिलोले तुझे रोज मी म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमे आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या देवाक सुरवेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं उतरां मूर्ती देणी आमी तुजे कडची घेता आनी तुका परतून दिता. तुवेंच आमकां दिल्याय तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सुरवेस्प तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी तुई सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या वसोक्त विनाशी सोयंबाक तुजे दैवीक पदवेचो आदार दिलोय. पूण सोडवण आमा मनशाची आमच्या सारक्यान एकल्यानूच करची. मनशान ओगडायलेली इश्टागोत तुजी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं खुद मनशान परतून जोडची ही येवजण तुज्या मोगाची. तातूंत उदीक परजोळटा मोहिमा तुजी. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दलबार तुजी मोहिमा वाकाणटात आनी तुजे मुखार निरंतरी संतोशान उल्हासतात. तांचे बरोबर आमचे ताळे मेळून सांगाती एका ताळ्यान तुजी स्तुती गायता. स्वर्गानी संसार मोल्या तुझ्या वैभवान होसाना हो स्वर्गे सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी होसाना हो स्वर्गे. सर्वेस्परा, खरोच तू पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. तुझे मरण आमी समरता आनी तू परत येसो तुझे पुनर्जीवन देखून सर्वेस्परा सुमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा,
सिमियांव आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुनो जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागिवून आंकवार मारी देवाची माई संगाती बागिवून जुजे तिचो पती बागिवून धर्मदुतां बागिवून जुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटोदी आनी तांच्या संगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुडबुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान अंतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सुबेच्या बाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. Jesu Bolia Gloria, Jesus Wadi Bolia, Sorgita Tugelo, Sodun Makailo, Ole Alti Shiri, Shiri, Tutatsu Kongeli. Tuझे दायवर मागा, उसुरु सोनागा, ओले हाती शिरी शिरी, तुकाचु कोंगेली, तुझे दायवर मागा, उसुरु सोनागा. Jesus Wadi Boga, Salo Aventura,
Kati makapoyopo, ngayon magaling mo ipo, ngayon pomidrok na. Tubuso dan skalsa. Hatuया. सर्वेस्पर ह्या पवित्र संस्कारावरवीं जेजू क्रिस्ताच्या जिवितांत भागीदारां जावन तुजी दयाळाय खालतेपणी मागता. ह्या संवसारांत ताची सारकी जावन स्वर्गार ताचो सांगात जोडूंक आमी पावूं. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Act 20. संसार सोपोया, तुमचे संगती हावासन. संसार सोपोया, तुमचे संगती हावासन. आनी जायत्यो शेऱ्यो आसाशी पडलोल्यो मोच्या विणार तांकां. मारूक मोची खोशी एकवीट करून येवचो, एकलोच ताचो गौरी. संसार सोपोया, तुमची संगती हावासन. संसार सोपोया, तुमची संगती हावासन.